क्रिसमस म्हटल्यार क्रिस्तांव भावांची उमेदीची परब. येशू जल्म सुवाळो आणि हेर कार्यावळी सयत क्रिस्तांव भावांची उमेदीची परब आशिल्ले ह्या नातलांक उमेदीन गोंयांत सुरवात जाल्या. नातलाच्या निमतान गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी उमेदीचे ल्हार फाकिल्ले पळोवपाक मेळटा. नातलाच्या निमतान येशू जल्माचेर आदारीत चर्चीन सयत घराघरांनी आकर्शक गोठ्यांची सजावट केल्ली पळोवपाक मेळटा. सध्या पुराय गोंयांत नातलाची परब व्हडा दबाज्यान चालू आसा. क्रिसमस म्हटल्यार क्रिस्तांव भावांची ही उमेदीची परब. येशू जल्म सुवाळो आणि हेर कार्यावळी सयत क्रिस्तांव भावांची उमेदीची परब जी आसा ती गोंयांत वेगवेगळ्या वाठारांनी फाकिल्ली सध्या पळोवपाक मेळटा. रंगीबेरंगी नेकेत्रां तशेंच आकर्शीत गोठे गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी तयार केल्ले सध्या नातलांच्या निमित्तान पळोवपाक मेळटा. आम आदमी पक्षान ॲडव्होकेट अमित पालेकराक पक्षाच्या गोंय राज्य अध्यक्षपदा वयल्यान देंवयलो. तशेंच फुडलो आदेश येयसर श्रीकृष्ण परब हाचे कडेन तात्पुरतो अध्यक्षपदाचो अतिरिक्त कारभार सोंपयल्लो आसा. मजगतीं अरविंद केजरीवाल हाणें भंडारी समाजाची मतां मेळोवपा खातीर पालेकराचो वापर करून ताका आतां कुशीक काडला अशें काँग्रेस फुडारी अमरनाथ पणजेकाराचें म्हणणें आसा. आम आदमी पक्षान ॲडव्होकेट अमित पालेकराक पक्षाच्या गोंय राज्य अध्यक्षपदा वयल्यान काडून उडयला. तशेंच पक्षा कडल्यान फुडलो आदेश येयसर संघटन सचिव श्रीकृष्ण परब हाचे कडेन अध्यक्षपदाचो अतिरिक्त ताबो सोंपयल्लो आसा. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेंत स्वबळाचेर 42 जागा लडोवपी आपान फक्त एकूच जागा जिखल्या. हाकाच लागून ही कारवाय केल्ल्याचो अदमास आसा. अरविंद केजरीवालान फक्त मतां मेळोवपा खातीर पालेकराचो वापर करून घेतलो अशें काँग्रेस फुडारी आतां उलोवपाक लागल्या. गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाच्या युनिटी मॉल प्रकल्पाक चिंबलाच्या थळाव्यांचो विरोध कायम आसा. न्यायालयान दिल्ल्या आदेशा उपरांतूय युनिटी मॉल प्रकल्पाचें काम सुरू जाल्लेलें आसा अशें चिंबलाचे थळावे सांगतात. देखून प्रकल्पाचें बांदकाम बंद केलें ना जाल्यार आयतारा 28 डिसेंबर सावन उपोशणाक बसतले अशी शिटकावणी चिंबलाच्या थळाव्यांनी दिल्या. तशेंच 4 जानेवारीक जाहीर सभेचें आयोजन केलां अशें थळावे सांगतात. न्यायालयान दिल्ल्या आदेशा उपरांत लेगीत युनिटी मॉल प्रकल्पाचें काम सुरू आसा असो दावो ह्या चिंबलाच्या थळाव्यांनी केला. देखून ह्या प्रकल्पाचें काम जर बंद करिनात जाल्यार आमी उपोशणाक बसतले अशी शिटकावणी तांच्यांनी दिला. गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाच्या युनिटी मॉल प्रकल्पाक चिंबलाच्या थळाव्यांचो विरोध कायम आसा. पिर्णा पीडीए कॉलनीत एका दुकानात बायल दुकान धन्याची गळ्यातली सरपळी ओडून चोरान फुज्ज्यो काडल्यो. बेरेस्तारा सकाळी ही घडणूक घडली. हो सगळो प्रकार सीसीटीव्ही कॅमेरात कैद जाला. खरेदी करपाचे निमित्त करून दुकानात शिरिल्ल्या ह्या चोरान दुकान धनी बायलेची सरपळी फारोवन व्हेली. कशा तरेन हो चोर जो आसा तो दुकानात कितें तरी सामान व्हरपाचे निमित्त करून येयलो आनी जेन्ना ही बायल टर्न जाली फाटीं सरली तेन्नाच ताणें हात घालून ह्या बायलेच्या गळ्यातली ही सरपळी ओढून व्हेली आणि ह्या धक्क्यांत जेन्ना ती सरपळी ओडली गेली तेन्ना त्या धक्क्यांत ती बायल मनीस डायरेक्ट सकयल पडिल्ली थेट सीसीटीव्ही कॅमेरांतल्यान दिश्टी पडटा. ह्या सीसीटीव्ही कॅमेरांत ह्या चोराचें चित्र स्पश्ट कॅप्चर जाल्लें पळोवपाक मेळटा. ताका लागून पुलिसान कशा तरेन ह्या चोराक आतां अटक करप हें सोंपें जालेलें आसा. ह्या चोराचो फोटो स्पश्ट सीसीटीव्ही कॅमेरात कैद जाला. साखळेकरांच्या मोगाक आणि आदाराक लागूनच आयज आमदार सभापती आणि मुख्यमंत्री जाले उपरांत राज्य आणि राष्ट्रीय पावंड्याचेर काम करपाची संद आपल्याक मेळ्ळी. त्या खातीर आपूण साखळेच्या लोकांचो ऋणी आसा. साखळेत येवपी विधानसभा वेंचणुकेची तयारी ह्या जिल्लो पंचायती वेंचणुकेंतल्यान सुरू जाल्या आनी आतां मेळिल्ली व्हडली आघाडी तिगोवन दवरपा खातीर त्या वेंचणुकेंतूय आमकां कश्ट करचे पडटले. नावेले साखळेत जिल्लो पंचायती वेंचणुकेंत येस मेळिल्ल्या उपरांत आयोजीत केल्ले ह्या जैत सुवाळ्यांत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयताले. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेंत मतदारांनी आपल्याक दाखोवन दिलेलें आसा की आमकां लोकांचो बऱ्यापैकी तेंको आसा. साखळेकारांच्या मोगाक आनी आदाराक लागूनच आयज मेरेन आपूण आमदार सभापती तशेंच मुख्यमंत्री जावपाक पावलो. ताका लागून आपूण सगळ्या जनतेचे आभार व्यक्त करता. आपूण ऋणी आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान उलोवप केलें.
वाळपय पिसुल्ले वाठारात एका 12 वर्साच्या गायीच्या पोटांतल्यान वट्ट 48.3 किलो प्लास्टीक सापडले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या गायीक 22 डिसेंबराक गंभीर अवस्थेत गोसंवर्धन केंद्रात हाडिल्ले. पशुवैजकी तपासणी उपरांत तिच्या पोटात प्लास्टीक पिशव्यो, PVC पायपाचे कुडके तशेंच नायलॉन दोरये सयत हेर तरेचो प्लास्टीक कोयर सापडिल्ल्याचें कळटा. सध्या वचत थंय जळीमळी कोयर दिश्टी पडटात आनी हो कोयर ही जनावरां खातात. हो कोयर ही जनावरां खावन तांच्या पोटांत तसोच साचून उरता. ताका लागून ह्या जनावरांक अशा तरेचे दुयेंस जावपाची शक्यता आसता. ताका लागून सुजाण नागरिकांनी मेळत थंय कोयर उडोवचो न्हय अशें आवाहन सदांच सरकार करीत आसता. मात्र सरकाराच्या ह्या आदेशांकडे लोक आडनदर करतात. ताका लागून अशा तरेचे हे गंभीर दुयेंस जनावरांक जाता. राज्यात कोयराच्यो कागाळी दिसपट्टे वाडतूच आसा पूण सोंपपाचें कांय नांव घेना. दिवचल सांखळे मुखेल रस्त्या कुशीक वाठादेव वाठारांत कोयराच्या राशींतल्यान सध्या लोकांक येवकार मेळटा. ह्या वाठारांतल्या कॉलनींनी कॉलेजीच्या मुखार लेगीत कोयर उडयल्लो सध्या पळोवपाक मेळटा. संबंधीत यंत्रणेन जाता तितल्या बेगीन हो प्रश्न तडीक लावन हांगासर CCTV कॅमेरे बसोवचे जेणे करून हांगासर कोण कोयर उडयता तें कळपाक आमकां सोंपें जातलें अशें थळावे मागपाक लागल्या. दिवचल सांखळे मुखेल रस्त्या कुशीक वाठादेव वाठारांत ह्यो कोयराचे ढीग आनी कोयराच्यो राशी पळोवपाक मेळटा. हो बुरसो कोयर पळोवन थळावे सुद्दां विटल्यात. ताका लागून हांगा ससर CCTV कॅमेरा बसोवचो ह्या वाठारांत अशी मागणी सध्या थळाव्यांनी केलेली आसा. रेवोडा हांगासर ह्या मानग्याक रेस्क्यू केल्लेली बातमी आयज बेरेस्तारा घडली. एक सादारण 6 फुटाचे हे मानगे रेवोडा हांगासर मानशेर सापडले. थळाव्यांनी रोखडेच रान अधिकाऱ्यांक कळीत केले. ताका लागून ह्या मानग्याक सुरक्षीतपणान रेस्क्यू करपाक येस आयिल्ले आसा. हे भयंकर मानगे रेवोडे हांगासर सापडला. हेका सुरक्षीत रेस्क्यू करपाक रान अधिकाऱ्यांक येस आयिल्ले. सालचेबाट रेवोडा मानशे कडेन हे मानगे सापडिल्ल्याचें कळटा. सध्या गोंयांत क्रिसमसाची धूम चालू जालेली आसा. वेगवेगळ्या वाठारांनी क्रिसमस ट्री, गोठे तशेंच येशू जल्माच्या आधारीत हे गोठे पळोवपाक मेळटा. क्रिस्तांव भावांची उमेदीची परब म्हटल्यार ह्या क्रिसमसाक सध्या गोंयांत सुरवात जालेली आसा. रंगीबेरंगी नेखेत्रां, लायटीची रोशनाईत सध्या गोंय जें आसा तें नातलां मनयतात आमकां पळोवपाक मेळटा. सध्या नातलांची परब सुरू जालेली आसा गोंयांत. हे जे सुंदर दृश्य पळयतात ते आमी आश्वेम मांद्रे वाठारांतले होली क्रॉस चॅपेलांतले. थंय हांगासर हो सुंदर असो गोठो केल्लो पळोवपाक मेळटा. हातूंत येशू क्रिस्त जल्माचेर आदारीत हो गोठो आसा. कशा तरेन येशू जल्म सुवाळो जालो आनी त्या उपरांत गोठ्यान कसो येशून जल्म घेतलो ताचेर हे वेगवेगळे गोठे आमकां गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी पळोवपाक मेळटा. वाळपयच्यान ही दृश्य आमी काय पळयतात. वाळपय हांगासर सुंदर अशे घराघरांनी क्रिसमस ट्री म्हणा किंवा क्रिसमसाची सजावट गोठे केल्ले पळोवपाक मेळ्ळे. पुराय गोंयांत सध्या वेगवेगळ्या वाठारांनी क्रिस्तांव भावांच्या घरां तशेंच इगर्जींनी अशे येशू क्रिस्ताच्या जल्माचेर आधारीत गोठे आमकां पळोवपाक मेळटा. अशा तरेन गोंय सध्या नातालां मनयता आसतना आमकां दिश्टी पडटा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन क्रिसमसाच्या निमतान दिल्ली हांगासर उत्तर भारताच्या सगळ्या व्हडा संख्येन जमिल्ल्या क्रिस्तांव भावां वांगडा दिल्लीच्या द कॅथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन हांगासर क्रिसमस मनायलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन सकाळी फुडें क्रिसमसाच्या प्रार्थनेत ते सहभागी जाले आणि ह्या प्रार्थनेत हाजेरी लावन तांच्यांनी क्रिसमस मनायल्लो आसा. ह्या प्रार्थना सभेत प्रार्थना, कॅरोल, भजन आणि दिल्लीचे बिशप रायट रेव्हरंड डॉक्टर पॉल स्वरूप हांच्या वतीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन खासा क्रिसमसाच्या प्रार्थनेत वांटो घेतलो आणि क्रिसमसाची प्रार्थना लेगीत तांच्यांनी केली. सकाळ फुडेंची ही कांय खिणचित्रां दिल्लीच्यान आमकां मेळटात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन आयज क्रिसमसाच्या निमतान दिल्ली हांगासर उत्तर भारताच्या व्हडा संख्येत जमिल्ल्या क्रिस्तांव भावां वांगडा दिल्लीच्या द कॅथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन हांगासर क्रिसमस मनायलो. ही खिणचित्रां सध्या बरीच प्रचलित जाली. आयज आदले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हांची जयंती. ह्या तांच्या जयंती निमतान पुराय देश तांकां याद करता. ह्या वेळार गांधीनगर गुजरात हांगासर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आणि गुजरातचे उपमुख्यमंत्री हर्ष सांघवी हांच्यांनी आदले प्रधानमंत्री सर्गेस्त अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या जयंती निमतान तांच्या प्रतिमेचे व्हड प्रतिमेचे अशें अनावरण केले. ताची ही कांय खिणचित्रां गुजरातच्यान आयज पुराय देश, पुराय भारत आदले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हांची जयंती निमतान तांकां याद करतात. गुजरात तशेंच पुराय भारतांतले भाजप फुडाऱ्यांनी तांची जयंती व्हडा दबाज्यान मनायली. ह्या वेळार गांधीनगर गुजरात हांगासर तांच्या भव्य प्रतिमेचे अनावरण लेगीत केले. ह्या वेळार हांगासर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आणि गुजराताचे उपमुख्यमंत्री हर्ष सांघवी हांच्यांनी ह्या तांच्या अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या ह्या पुतळ्याचे अनावरण केले आणि तांकां श्रद्धांजली भेटयली. उत्तर प्रदेश विधानसभेत वातावरण बरेच तापिल्ले आसात. थंडीचे दीस आसा, कुडकुड्याची थंडी पडिल्ली आसतना उत्तर प्रदेश विधानसभेत वातावरण बरेच तापले. ते म्हणजे उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी केल्ल्या भाशणा वयल्यान. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हांच्यांनी विरोधकांचेर बरीच टिका केली आणि बरेच फारपेट पेटयले. बांगलादेशात जाल्ल्या घटनेच्या मुद्द्याचेर लेगीत विरोधकांक तांच्यांनी उजरावन काडले. त्या भायर बांगलादेशी सरकाराक लेगीत बरेच उजरावन काडले. उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथान आयज बरोच विरोधकांचेर हल्लाबोल केलो. थंडेच्या दिसांनी उत्तर प्रदेशाच्या विधानसभेत योगी आदित्यनाथ हाणें केल्ल्या भाशणा वयल्यान, ताणें संबोधीत केल्ल्या वेगवेगळ्या मुद्द्यां वयल्यान आयज विधानसभा तांची बरीच तापली. तांच्यांनी माफिया बुलडोजर सगळ्या मुद्द्यांचेर जबरदस्त स्पीच दिली. आदले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या जयंती खातीर पुराय देश, पुराय भारत तांकां आयज याद करता. ह्या निमतान लखनौ हांगासर उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथान आदले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या जयंती निमतान तांकां श्रद्धांजली ओंपली. तांच्या व्हडल्या फोटवाचेर तांकां फुलां, हार आणि फुलां ओंपून ही श्रद्धांजली ओंपिल्ली आसा. लखनौ हांगासर हो सुवाळो जालो. भाजप फुडाऱ्यांनी एकठांय येवन लखनौ हांगासर आदले प्रधानमंत्री सर्गेस्त अटल बिहारी वाजपेयी हांची जयंती मनायली. पुराय देशभर भाजप फुडारी आदले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हांची जयंती मनयतात. गुजरात हांगासर तांच्या भव्य पुतळ्याचे अनावरण जाले. जाल्यार लखनौ सुद्दां हांगासर उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथान तांकां फुलां ओंपून श्रद्धांजली दिली. झारखंड हांगासर लेगीत आदले प्रधानमंत्री सर्गेस्त अटल बिहारी वाजपेयी हांकां याद करता आसतना तांच्या जयंती निमतान भाजप फुडाऱ्यांनी एकठांय येवन तांकां श्रद्धांजली दिली. रांची झारखंड हांगासर तांच्यांनी ही श्रद्धांजली दिलेली आसा. विधानसभेत भाजप फुडाऱ्यांनी आदले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हांकां विधानसभेत तांच्या जयंती निमतान ही श्रद्धांजली दिली. सगळ्या भाजप फुडाऱ्यांनी एकठांय येवन तांकां रांची झारखंड विधानसभेत हांगासर तांकां ही श्रद्धांजली दिलेली आसा. आयज पुराय देश अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या जयंती निमतान ताका याद करता आसतना पुराय देशभरात भाजप फुडाऱ्यांनी तांची जयंती मनायल्ली पळोवपाक मेळटा. गुजरातात तांच्या भव्य प्रतिमेचें अनावरण जाल्यार लखनौ हांगासर
उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथान लेगीत तांची जयंती मनयली. जम्मू काश्मीरांतल्या एका विद्यार्थ्यान एक देखदिणो वावर केलेलो आसा. जम्मू काश्मीरांतल्या राजौरी हांगाच्या डुंगी ह्या शिमेवयल्या गांवांतल्यान हो 11वेचो विद्यार्थी इम्रान चौधरी हाणें एक देखदिणो वावर केल्लो पळोवपाक मेळटा. सगळ्या मुखार एक हो आदर्श ताणें दवरिल्लो. मर्यादीत साधनांचो वापर करून इम्रान हाणें लॅग्नेवर नांवाचो शिकपा खातीर उपयोगी थारपी असो AI ॲप तयार केला आनी हो ॲप जो आसा तो देशभरांतल्या विद्यार्थ्यांक NCERT नोट्स आनी स्मार्ट लर्निंग साधनां दिवपाक उपयोगी थारूं येता. ताच्या ह्या स्वताच्या शिक्षणांत लेगीत ताणें हो उपयोग करून घेतलो. ताका ज्यो शिक्षणांत अडचणी येताल्यो ताचेर मात करपा खातीर ताणें स्वता जें कितें आपले कडेन साधन उपलब्ध आसा तातूंतल्यान हो ॲप तयार केलो, जाका लागून ताका शिक्षणांत मजत जातली म्हणून आनी हो करपा खातीर म्हणून ताणें केल्लो हो ॲप आतां शिक्षण मळाचेर व्हड क्रांती, डिजिटल क्रांती थारपाक शकता. आयज गोंया सयत पुराय भारतांत क्रिसमस जो आसा तो व्हडा दबाज्यान मनयलो. आमी पळोवपाक शकता ही खिणचित्रां काय जम्मू काश्मीरांतल्यान जम्मूंतल्या सेंट मेरी गॅरिसन इगर्ज हांगासर ही क्रिसमसाची कांय खिणचित्रां आमी हांगासरल्यान पळयतात. नाताळा खातीर रंगीत लायटी आनी आकर्शीत सजावटींनी हे डेकोरेशन क्रिसमसाचे आमी जम्मूंतले पळोवपाक शकता. ह्या झगमगटीच्या रोशणाईत सेंट मेरी गॅरिसन इगर्ज जी आसा ताचो वाठार उत्सवाच्या वातावरणात तयार जाल्लो पळोवपाक मेळ्ळो. तातूंतल्यान हांगासर येवपी जे भावीक आसात तांच्यांनी ह्या सजावटीचो आनंद घेतलो. जम्मू हांगासर भव्य आनी सोबीत अशे डेकोरेशन, गोठो आनी वेगवेगळी सोबीतकाय क्रिसमसाच्या निमतान तयार केल्ली पळोवपाक मेळ्ळी. जम्मू फाटोफाट आमकां कोलकाताक लेगीत वेगवेगळी लायटीची रोशणाई, हातूंतल्यान एक क्रिसमस कशा तरेन पुराय भारतांत सेलेब्रेट केलेलो आसा, मनयल्लो आसा हें दृश्य आमकां पळोवपाक मेळटा. कोलकाता क्रिसमस सद्या कशा तरेन कोलकाता वासियांनी हो क्रिसमस मनयलो ताची ही खिणचित्रां. फेमस पार्क स्ट्रीट उत्सवाची ही रोशणाई आसा कोलकातांतली. वेगवेगळी चकचकीत नेकेत्रां आनी आकर्शक क्रिसमस गोठे आनी वेगवेगळी क्रिसमस ट्री अशा लायटीच्या सजावटींनी कोलकाता वासियांनी क्रिसमस मनयल्लो पळोवपाक मेळटा. ही दृश्यां जी आसात ती कोलकाता वाठारांतल्यान वेगवेगळ्या वाठारांतली, जंय एलन पार्क हांगासर कशा तरेन सोबीत सुंदर हो वाठार सजोवन लायटीच्या झगमगाटांत क्रिसमस साजरो केल्लो पळोवपाक मेळटा. तामिळनाडू हांगासर मदुरै स्थित हांगासर सेंट मेरी कॅथेड्रल चर्च लायटीन बऱ्या तरेन सोबीत सजयल्ली पळोवपाक मेळ्ळी क्रिसमसा खातीर. क्रिसमसाच्या पूर्व राती पासून ही सजावटीची कामां तामिळनाडूचें एक आकर्शण थारलें तें पळोवपाक मेळटा. झगमगाटी ह्या इगर्जीक लायटीन कशें सजयल्ले ते पुराय तामिळनाडूंत हें आकर्शण थारलें. हाका लागून पुराय वाठार जो आसा आनी वातावरण जें आसा तें उत्सवी क्रिसमसा खातीर खुलून गेल्लें पळोवपाक मेळ्ळें. गोंया सयत वेगवेगळ्या भारतांतल्या राज्यांनी क्रिसमस कशा तरेन साजरी केलेली आसा तें आमकां हांगासर पळोवपाक मेळटा. तामिळनाडूंतल्यान ही कांय दृश्यां क्रिसमसाची कशा तरेन ही इगर्जीक लायटीच्या रोशणाईन सजयल्ले पळोवपाक मेळटा. इस्रोन आनीक एक म्हत्वाचें पावल उबारता आसतना LVM-3 M6 मिशन लॉन्च केलें, जे US बेस्ड AST स्पेस मोबायल वांगडा एक कमर्शियल डिला वतीन ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सॅटेलायटीच्या ऑर्बिटांत सोडिल्लें आसा. हें मिशन फुडल्या पिळगेच्या कम्युनिकेशन सॅटेलायटींत एक तैनात करतले, जातूंत जगभरात स्मार्टफोनाक हाय स्पीड सेल्युलर ब्रॉडबँड दिवपा खातीर ते डिझायन केलेले आसा. ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 स्पेसक्राफ्ट LVM-3 रॉकेटाच्या इतिहासात लो अर्थ ऑर्बिटांत लॉन्च जावपी हे सगळ्यात जड पेलोड जावन आसा. ताका लागून ह्या तांच्यांनी रॉकेटाक किंवा ह्या तांच्या मिशनाक तांच्यांनी बाहुबली अशें नांव दिलेलें कळटा, कारण की आतां मेरेनचे लॉन्च केल्लेले तांचे सगळ्यात जड अशें हे मिशन जावन आसा. LVM-3 6 मिशन लॉन्च केलें.
उत्तर भारतात सध्या कडाक्याची थंडी पडिल्ली आसा, जाल्यार आग्रा हांगासर जो वाठार आसा ताज महालाचो, तो थंडेच्या दिसांनी दाट धुक्यांनी आमकां भरिल्लो दिश्टी पडटा. हाका लागून जर हांगासर फोटोग्राफी करपी जे पर्यटक हांगासर येतात फोटोग्राफी खातीर किंवा हांगासर भेट दिवपा खातीर, तांकां ह्या धुकट धुक्याचो तांकां अणभव येतात. अशा तरेचे हे दाट धुके सध्या आग्रा हांगासर पडिल्ले पळोवपाक मेळटा. ताज महालाक जे भेट दिवपी पर्यटक आसतात तांकां ह्या दाट धुक्या खातीर जर फोटोग्राफी करतले जाल्यार तांकां अडचणी निर्माण जाता फोटोग्राफी खातीर. मात्र हे दृश्य जे आसा ते बरें सोबीतकाय कशें दिसपी आसा, कारण की धवे फुल्ल वातावरणांत धवो फुल्ल ताजमहल जो आसा तो आनीक आकर्शीत दिसता. जाल्यार दुसरे कडेन दिल्लीच्या अक्षरधाम हांगासर हवा प्रदुशीत आनी दुसऱ्या वटेन दाट धुके थंडेचे, ताका लागून एक मिश्रीत धुक्याचे वातावरण थंय पळोवपाक मेळटा. दिल्लीचो हवा प्रदुशणाचो जो आंकडो आसा तो 11व्या रेशीच्या सामक्या वायट श्रेणींत पाविल्लो आसा. ताका लागून दिल्ली वासिया जे आसात ते सध्या श्वासोश्वास घेवपाक किंवा श्वासाच्या गंभीर दुयेंसांक ते सामना करपाक लागिल्ले आसा. अशा तरेचे दृश्य जे आसा ते दिल्लीच्यान आमकां पळोवपाक मेळटा. कशा तरेन हवा प्रदूशण जे आसा ते दिल्ली वासियांक त्रास दिवपाक किंवा आडमेळी श्वासाचे जे कितें त्रास आसात ते दिल्लीकारांक अणभवपाक लागले. दिल्ली हांगासर प्रदुशणाचो आंकडो जो आसा तो दिसान दीस एकदम वायट श्रेणींत वाडत चल्ला. उत्तर भारतात कडाक्याची थंडी पडिल्ली आसतना ओडिसा हांगासर थंडी जी आसा ती सामकी तेंगशेर पाविल्ली आसा. सकाळ फुडेंचो वाठार जर पळयत जाल्यार धवो फुल्ल असो धुक्यान दाटून येता. हाका लागून जे दृश्य आसता सकाळच्या फांतोडेचे ते अंधूक आनी धुरसट अशें दिश्टी पडटा. ताका लागून ओडिसांत सध्या दाट धुके आनी दाट थंडी पडिल्ली सध्या ओडिसा हांगासर अणभवपाक मेळटा. ही जी चित्रां पळयता ती आमी ओडिसांतली मयूरभंज ह्या वाठारांतली, जंय वाठार जो आसा तो धुक्यान दाट भरिल्लो आसा आनी वाठार जो आसा तो सामको थंडेच्या तेंगशेर पाविल्लो आसा. तामिळनाडूच्या प्रसिद्ध हिल स्टेशन उटी हांगासर झेल पडिल्ल्यान आतां थंय पर्यटक भेट दिवपाक लागिल्ले आसा. थंडी राज्यांत वेगवेगळ्या राज्यांनी सामकी कडाक्याची थंडी पडिल्ली आसतना उटी हांगासर झेल पडिल्ल्या कारणान वेगवेगळे पर्यटक हांगासर जे येतात तो आतां झेलाचो अणभव ते घेवपाक लागल्यात. तामिळनाडू हांगासर उटी हिल स्टेशन वाठारांत हे झेल पडिल्ल्यान वातावरण थंडगार आनी आनीक पर्यटकां खातीर आकर्शीत जाल्ले पळोवपाक मेळटा. तांचो तापमान जो आसा तो 0 डिग्री सेल्सियसाच्या सकयल गेलेलो आसा. ताका लागून हांगा थंडसाण जी आसा ती सामकी तेंगशेर पाविल्ली आसा. ताका लागून उटी जे भेट दिवपी पर्यटक आसा त्या ह्या थंडेचो ते आनंद लुटतात आनी थंडेचो आस्वाद घेवपाक कांय पर्यटक उटी भायर सरतात. उत्तर प्रदेशात लेगीत कडाक्याची थंडी पडिल्ली आसा. दाट धुके सगळी कडेन पसरिल्ले पळोवपाक मेळटा. सकाळी फुडें येरादारी करतले जाल्यार दाट धुक्यांतल्यान येरादारी करतल्यांक आडमेळी येवपाक लागिल्ले आसा. अशा धुक्यांतल्यान हे येरादारी करपी प्रवासी आसात ते प्रवास करतात. अशा तरेचे दाट धुके आनी थंडी लेगीत सामकी तेंगशेर पाविल्ली उत्तर प्रदेशात पळोवपाक मेळटा. जाल्यार उत्तर प्रदेशात येल्लो अलर्ट लेगीत जारी केलेलो आसा थंडे खातीर.